नमस्कार. सीड डायरीच्या 26व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजासावन येवकार. शिरगांवची जात्रा गोंयच्या कांय फामाद जात्रांपैकी ही एक जात्रा. तर आज सीड डायरीत आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्यात बाब चंद्रकांत पेडणेकर हाणें बरयल्ली ह्याच विशयावयली ललित कथा माता लयराई आनी तिचें अग्निदिव्य. तर आजचो आमचो हो भाग सीड डायरीच्या पुराय टिमी कडल्यान श्री लयराईच्या पांया कडेन आमी समर्पित करतात. आबा तुळशी कडेन बशिल्लो. सगळीकडे मोगऱ्यांचो घमघम पडिल्लो. आंगणात शेणाचो शिटोडो, उजवात्यांचो परमळ. बोला पुंडलीक वरदा, हरी विठ्ठल, पार्वती पते, हर हर महादेव, सीता कांत स्मरणम, जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयराई माता की जय. आबाच्या तोंडांतल्यान असो जयघोश सतत चलिल्लो. वातावरण कशें दैवी आशिल्लें. तेन्नाच थंय ताच्या इश्टाचो चलो राम पावलो. कितें काका, कितें म्हणटात? कांय ना रे, वर्सां आमी ह्या दिसा शिरगांवां आसताले. अंदू ह्या महामारीक लागून वचपाचें उरलें. कांय ना काका, फक्त मनांतल्यान सायबिणीक उलो मारात. तिका आमची अडचण खबर आसा. हय, सारको उलयलो तूं, बरोबर तुजें. काका, हांवें लयराई देवी बद्दल खूब आयकलां. म्हाकाय सांगात न्ही कितें देवी बद्दल आनी शिरगांवचे जात्रे बद्दल. अशें म्हणटात जाल्यार आयक. गांवांतले जाणटेले म्हणटात, घाटची ताळी कोकणची माळी, समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत तुजी किर्ती गाजत गे माये. अटंगे रानाची वाट माडयत देवी लयराई, तिच्यो 7 भयणी आनी एक भाव खेतोबा घाटा माथ्यावयल्यान हतयाचेर बसून गोंयांत आयली. दिवचलच्या शांतादुर्गेन तांकां आपल्या थळांत एका दिसाक आसरो दिलो आनी ती दुसरे दिसा 8 जाणां मयेच्या वाटेक लागली. मये वाड्यार पावतकच तांणी थंयच विसव घेवपाचो थारायलो. व्हडले भयणीन केळबायन भावाक म्हणल्यार खेतोबाक उजो हाडपाक सांगलें. भाव उजो सोदता सोदता वांयगणे ह्या गांवांत पावलो. थंय कांय ल्हान भुरगे खेळटाले. खेतोबाचें बालमन तांचो खेळ पळोवपाक रमलें. उजो हाडपाक गेल्लो आपलो भाव परत येवना म्हण लयराई ताका सोदीत वांयगणां पावली. आनी भाव उजो हाडिनासतना खेळ पळोवपाक दंग जाला हें पळोवन तिका खूब राग आयलो. आनी रागाचे भरांत ती ताचेर खोट मारपाक पांय उबारता तोच ती खोट चुकोवपाक लागून खेतोबान आपले कमर वांकडे केले आनी तो तसोच उरलो. हेर भयणी फुडें पावतकच खेतोबान तांकां सांगलें की लयराईन आपल्याचेर खोट मारली आनी ताकाच लागून आपले कमर वांकडे जाला. भावाचे अशे हाल पळोवन सगळे भयणींक राग आयलो. तांणी लयराईक वायट वायट उतरां दिवपाक सुरवात केली. लयराईन तांकां सांगलें, समजायलें की आपणे खोट मारूना, आपणे फक्त पांय उबारिल्लो. तुमी आपल्याक अशीं उतरां दिवनाकात. जर तुमकां म्हजी उतरां खरी दिसनात जाल्यार हांव तें सिद्ध करपाक 5 धोणांक घेवन अग्निकाश्ट करतली आनी उज्यांतल्यान पार जातली. अशें म्हणून लयराई माता रागान शिरगांवच्या मुड्डी गांवांत वचून बसली. तिची उतरां आयकून केळबाय देवीन सुद्दां म्हणलें
की जर तूं 500 धोणाक घेवन अग्निदिव्य करतली जाल्यार हांवूय 700 धोणाक घेवन माथ्यार पेट्टे आंकडे घेवन चौखाम्यार खेळटली. लयराई देवीची जात्रा वैशाख शुक्ल पंचमी दिसा जाता. पूण सगळे ढोण चैत्र म्हयन्यांत म्हणजेच गुढीपाडव्याच्यान व्रत धरतात. ते नितळ, निर्मळ आनी शिवराक रावतात. सगळे ढोण वैशाख शुक्ल प्रतिपदेच्यान पंचमी मेरेन एकवात करतात. पंचमी दिसा फळार करतात आनी रातचे होमखणांत वतात आनी सकाळ फुडें सगळे ढोण आपलो उपास सोडटात. शिरगांवचे जात्रेचें एक वैशिश्ट म्हणल्यार होमखण. होमखणाक लागपी लांकडां गुढीपाडव्याच्यान एकठांय करतात. देवाक सांगणें करून पयलो भरो घालतात. हो भरो होमखणाच्या जाग्यार म्हणल्यार वडा कडेन घालतात आनी मागीर होमखण डाळपाक सुरवात करतात. आनी मागीर हेर लोक आपले आंगवणेचे बरे घालतात. सगळीं लांकडां अशे पद्दतीन मांडटात की ती सुमारे 40 चौरस फूट आसतात. होमखण जात्रेचे पयलीं मांडटात. जात्रे दिसा लोक धोण होमखणाची प्रदक्षिणा काडटात आनी देवीचो नामघोश करीत असतात. बोला पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणम जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयराई माता की जय. जात्रेचो मुख्य दीस म्हणल्यार वैशाख शुक्ल पंचमी. जात्रे दिसा देवीचो भाव येयना तो मेरेन शिरगांवां जात्रा जायना. 8 भावंडां पयस गेलीं तरी रक्ताचें नातें तें तुटपाचें ना. जात्रे निमतान सगळीं भावंडां एकामेकाक मेळटात. भावा कडल्यान कवळास म्हणल्यार मान केले शिवाय चिरो कांय भायर सरना. चिरो म्हणल्यार सायबिणीची उत्सव मुर्ती. ती भटागेरच्यान देवळांत हाडटात आनी देवळांत चिरो आयले उपरांत सगळ्यो धार्मीक विधी जातात. तशेंच शेसेवाटणी जाता. शेशेवाटणी म्हणल्यार देवीच्या भावंडा कडल्यान हाडिल्ल्या भेटींची वांटणी. आनी मागीर सांगणें करून जात्रेक खरी सुरवात जाता. दनपरच्या सुमार 12 वरांचेर देवीक मोडाच्या माथ्यार दितात आनी धोणा वांगडा वाजयत गाजयत नाचयत मुड्डेर म्हणजेच तिच्या आदिस्थानाचेर व्हरतात. धोण सगळे न्हावन मुड्डेर वतात. देवीचो कोण नवो धोण आसा जाल्यार ताका मानयतात. भावीक भक्त तशेंच धोण देवीचें दर्शन घेतात. रातची 8 सुमाराक देवी मुड्डे वयल्यान येवपाक भायर सरता आनी परत शिरगांवां देवळांत पावता. देवीचे चौगुले चिरो हाडून शिरगांवांत दवरतात आनी रातचे परत सगळे चौगुले फराळ करून परत येतात. देवीची मूर्त परत पेटयेंत घालून भटागेर पावयतात. धोंड रातभर नाचत आनी जयघोश करीत असतात. बोला पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणम जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयराई माता की जय. घाडी गर्भकुडी भायर रावून चौगुल्यांक गर्भकुडीत प्रवेश करपा खातीर सांगणें करतात. सांगणें करून मागीर चौगुले गर्भकुडीत भितर सरतात. सायबिणीचे कळसाक न्हेसयतात, सजयतात. देवीचे आवडटे फूल म्हणल्यार मोगरी, तशींच कुड्याची फुलां आनी तांबडे पिटकोळेच्या फुलांचो घोस कळसाक बांदतात. मोडाक न्हेसयतात. देवीचे भांगर मोडाक घालतात. चौगुले कळस घेवन सभा मंटपात येतात. बरोबर मोडूय येता. कळस मोडाच्या माथ्यार दितात आनी समुदायेन सांगणें जाता. देवीचो भार येता आनी देवी होमखणा कडेन वचपाक भायर सरता. सायबिणी बरोबर 22 चौगुले आसतात. मुखार धोंड नाचतात
काळखी रात, तातूंत पेटपी चंद्रज्योतीचो भगभगीत उजवाड आनी धोलाचो काळजांत कंप वाडोवपी आवाज आनी तसोच धोणांचो एक विशिश्ट गजर. देवी नाचत होमखणांत वता. वाटेर आमोणे देंवचाराक जेलो उडयता आनी वाजत गाजत नाचत होमखणा कडेन वता. एक कळो आनी पेट्टी चंद्रज्योत होमखणाचेर उडयतात आनी होमखण प्रज्वलीत जाता. मागीर सायबीण तळयेर न्हावपाक वता. ह्या वटेन होमखण पेटपाक लागता. देवी तळयेर न्हाता आनी विधीपूर्वक झऱ्याचे 3 ओंजळी तीर्थ कळसांत घालतात आनी एक मोगरेचो कळो. मागीर सायबीण भायर सरता आनी मुड्डेर वता. तो मेरेन हांगा तळयेर धोंड न्हातात आनी कौल घेवपा खातीर मुड्डेर वतात. कौल घेतात आनी आपल्या दाडयेन धरतात. इतले म्हणसर रातची 2 जातात. सगळे धोंडांचो जयघोश सुरूच आसता. लयराई मातेचें नांव तोंडांत घोळत आसता. सगळे बोला पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणम जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयराई माता की जय असो जयघोश करीत धोंड होमखण पार करतात. फांतोडेच्या 4:30 मुड्डेर सायबिणीची आरती जाता. मागीर कळस मोडाच्या माथ्यार दितात आनी परत घराणें जाता आनी देवी होमखणांत येवपाक भायर सरता. होमखणा लागीं पेरण जाता. पेरण म्हणल्यार आपल्या भाव भयणींची नांवां आनी तीं आतां खंय आसात तें आयकोपाक भावीक भक्त तशेंच धोंड रावतात. पेरण जाले उपरांत पेरणेक कौल दितात आनी निमाणी सायबीण चौगुल्या वांगडा अग्निदिव्य करता. तर राम, तुका सायबिणी बद्दल आनी शिरगांवचे जात्रे बद्दल हांव इतलेंच सांगपाक शकता. वा काका, खरेंच अशें दिसलें की हांव शिरगांवाच पावलां. खरेंच तुमी आतां म्हजी उमळशीक वाडयली. तशें जाल्यार चल, परत एकदां नामघोश करुया. बोला पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणम जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयराई माता की जय. दर्शन घेता हर्ष होतसे, देवी पद अविनाश खरे, श्री लहिराई स्थळी शिरगावी, चला जाऊया प्रेम भरे, श्री लहिराई स्थळी शिरगावी. दर्शीत डायरीत तुम्ही आज आयकत आले बाब चंद्रकांत पेडणेकर हाणें शिरगांवचे जात्रेचेर बरयल्ली ललित कथा माता लयराई आनी तिचें अग्निदिव्य. तुमकां जर आयची आमची कथा आवडली जाल्यार फक्त कॉमेंट बॉक्सांत लयराई माता की जय अशेंच बरयात. तशेंच जर तुमी आमचो चॅनल अजूनय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत सबस्क्रायब करात. धन्यवाद.